माझ्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. कोरोना संसारीक महामारीच्या विरोधाआड लॉकडाऊनचो आयज 9वो दीस. तुम्ही सगळ्यांनी ह्या काळात दाखयिल्ली शिस्त आणि सेवाभाव अभूतपूर्ण आसा. शिस्त आणि सेवाभाव हाचो खरो अर्थ दाखोवन दिवपी आसा. शासन, प्रशासन आणि जनता जनार्दन हांणी सगळ्यांनी एकठांय येवन परिस्थिती वेवस्थीतपणान सांबाळपाच्या नदरेन बेस बरो यत्न केला. 22 मार्चाक आमी सगळ्यांनी ह्या कोरोना व्हायरसा आड झुजपी लोकां खातीर उपकार आठयले. ही एक सगळ्यांक बेस बरी देख तुमी सगळ्यांनी दिल्या आनी आतां सगळ्याक ती पडबिंबीत जातना दिसता. घंटी वाजोवन, ताळयो मारून, थाळयो बडोवन आमी ह्या कठीण समयार देशाची एकताय दाखोवन दिल्या आनी कोरोना व्हायरसाच्या झुजा आड आमचें राष्ट्र एकवटीत आसा हाची गवाय दिल्या आनी हो विश्वास सगळ्यां मदीं जागयला. हें आमच्या एकवटीतपणाचें दर्शन आमकां लॉकडावना दिसांनी जालां. इश्टानो, आयज जेन्ना कोट्यांनी भारतवासीय घरांनी बसून आसात तेन्ना आतां कितें करप हो प्रस्न दर एकल्याक सतायता. हें स्वाभावीक आसा. कांय जाण तर ह्या झुजा आड आमी एकले कशे झुजूंक शकतले ह्या संभ्रमांत दिसतात, तर आनी कितले दीस ह्या स्थितींत काडचे पडटले हाची चिंता खूब जाणांक सतयता. इश्टानो, हो खरेलेपणीच लॉकडावनाचो वेळ जावन आसा आनी आमी खरेलेपणीच घरांत बंदिस्त जावन आसात. पूण आमी कोणूच एकले नात. एकले एकसुरे तर निखालूच नात. 130 कोटी भारतीयांची शक्त ही दर एकल्याच्या फाटल्यान उबी आसा. हेच आमच्या दर एकल्याचें बळगें जावन आसा आनी हाचीच प्रचिती दर एकल्या भारतीयाक येवप ही आयच्या काळाची गरज जावन आसा. इश्टानो, जनता जनार्दन म्हळ्यारूच देवाचें रूप जावन आसा. आमच्या देशाचे नागरीक म्हळ्यारूच देवाचें अस्तित्व जावन आसात. आयज आमचो पुराय देश इतली व्हड लढाय लडटा, तर अशा ह्या लढायेन परत परत ह्या जनता रुपी महाशक्तीचें विराट स्वरूप आमकां पळोवपाक मेळटा. हीच शक्त आमकां मनोबल दिता, आत्मविश्वास दिता, उर्जा दिता, दिशा दाखयता, स्फूर्त दिता, आमचो रस्तो अदीक स्पश्ट करता, आमची मोख थारायता. आमचें भौशीक ध्येय साध्य करपाची शक्त ह्या जनता जनार्दनामदींच आसा. इश्टानो, ह्या कोरोना संसारीक महामारीच्या काळखामदल्यान आमी उजवाडाच्या आनी आशेच्या दिकेन सातत्यान पावली मारीत रावंक जाय. आमी प्रगतशील रावंक जाय. जी आमची गरीब भावना आसात, ह्या आरिश्टाक लागून चड प्रभावीत जाल्यात, तांकां ह्या निराशे सावन आशे मेरेन व्हरपा खातीर आमी रात दीस वावरूंक जाय. आनी ह्या अनिश्चिततायेच्या काळखा सावन निश्चिततायेच्या उजवाडा कडेन तांकां व्हरूंक जाय. अनिश्चिततायेच्या काळखाक हारोवन आमी निश्चिततायेचो उजवाड सगळ्या दिकांनी फाकोवंक जाय. आनी ह्याच खातीर ह्या आयतारा म्हळ्यार 5 एप्रिलाक आमी सगळे जाण कोरोना अरिश्टान पातळिल्ल्या काळखाक आव्हान दिवया आनी उजवाडाची शक्त सगळ्या दिकांनी फांकारुया. 130 कोटी भारतीयांक 5 एप्रिलाक उजवाडाची सर्वोच्च शक्त दाखोवन दिवया. ह्या 130 कोटी भारतीयांक उंचायेर व्हरपाचो संकल्प आमी करुया. ह्या 130 कोटी भारतीयांच्या काळजामदीं नवी आस आनी उर्बा जागोवया. 5 एप्रील म्हळ्यार आयतारा दिसा म्हाका तुमची रातच्या 9 वरांचेर 9 मिनटां जाय. चत्रायन आयकात. आयतारा 5 एप्रिलाक रातच्या 9 वरांचेर तुमी तुमगेल्या घरांतल्यो सगळ्यो लायटी बंद करात आनी तुमी तुमगेल्या घरांच्या दारांचेर वा व्हरांड्यांनी वा बाल्कन्यांनी उबे रावात आनी मेणवाती वा दिवे, टॉर्च, मोबायलांच्यो फ्लॅशलायटी 9 मिनटां पेटयात. आयकात, हांव परत एकदां सांगतां. आयतारा 5 एप्रिलाक रातच्या 9 वरांचेर तुमी तुमगेल्या घरांतल्यो सगळ्यो लायटी बंद करात आनी तुमी तुमगेल्या घरांच्या दारांचेर वा व्हरांड्यांनी वा बाल्कन्यांनी उबे रावात आनी मेणवाती वा दिवे, टॉर्च, मोबायलांच्यो फ्लॅशलायटी 9 मिनटां खातीर पेटयात.
जर तुम्ही घरातले दिवे बंद केले आणि तुम्ही दर एकल्यान सगळ्या दिकांनी अशे दिवे पेटयले तर आमी सगळे उजवाडाची सगळ्यांत उंचेली आनी खर अशी शक्त अणभवतले. ज्या ध्येया खातीर आमी झगडटात ताचेर घणघणीत उजवाड फांकतले. ह्या उजवाडाच्या आवाठांत मनांतल्या मनांत आमी निश्चय करुया, संकल्प करुया की आमी एकले एकसुरे नात, आमी कोणूच एकटे नात. आमी सगळे 130 कोटी भारतीय एक आसात आनी आमगेल्या ह्या एकमेव ध्येया खातीर कटिबद्ध आसात, बांदील आसात. इश्टानो, म्हगेली ह्या संदर्भांत एक प्रार्थना आसा की ह्या कार्यावळींत वांटेकार जातना कोणीच एकठांय येवचें न्हय, कोणीच रस्त्यांचेर, गल्ल्यांनी वाठारांनी जमचें न्हय. दर एकल्यान आपल्या घरांनी वा व्हरांड्यांनी वा बाल्कन्यांनी रावन ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावचें. सामाजीक अंतराची लक्ष्मण रेखा हुंपची न्हय, सामाजीक अंतराच्या लक्ष्मण रेखेचें उल्लंघन करचें न्हय, सामाजीक अंतराचें भान खंयचेच परिस्थितींत सोडचें न्हय. संवसारीक कोरोना व्हायरस महामारीची शृंखला तोडपाचो होच एक मार्ग जावन आसा. तर इश्टानो, 5 एप्रिलाक रातच्या 9 वरांचेर एकांतान बसून भारत मायेची याद काडात. 130 कोटी भारतीयांची मुखामळां तुमच्या नदरे सामखार हाडात. 130 कोटी भारतवासियांची सर्वोच्च शक्ती, तांचो निश्चय आनी संकल्प अणभवात. आयच्या ह्या आणिबाणीच्या काळांत ह्या झुजाकडेन झूज दिवपाची शक्त आनी हें झूज जिखपा खातीरचो विश्वास आमचो निश्चय आनी संकल्पूच आमकां दितलो. अशें म्हणटात की उत्सहो बलवान आर्य न अस्ति उत्साह परम बलम सह उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम. म्हळ्यार आमच्या उत्साह आनी उमेदी परस आनी खंयचीच व्हडली शक्त ना. हाचे परस वेगळें सामर्थ्य आनी कित्यातूच ना. संवसारांत अशें कितेंच ना की जें आमच्या शक्तीक आडावंक शकतलें. येयात, सगळे जाण एकठांय येयात आनी सगळे मेळून ह्या कोरोना व्हायरसाक हारयात आनी ह्या झुजांत भारताक जैतिवंत करात. धन्यवाद. देव बरें करूं.